नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवच्यो मुखेल खबरो. पणजेच्या पाटो हांगाच्या पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुरायपणान दवरला प्रशासकीय नियंत्रण. मजगती विरेशान खोलकाराच्या आरोपांक जाप दीत खोलकार हो पक्षाचो संस्थापक वांगडी न्हय असो केला दावो. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस फाटल्या 4 वर्षांत ग्रामसभांकडेन करता दुर्लक्ष थळाव्यांनी सणसणीत आरोप करीत आमदाराच्या खंयच्याच अधिकृत कार्यावळीत पंचायतीन वांटो घेवचो न्हय असो म्हणीत घालो बहिष्कार. केपें दिवसा वाठारांत गोरवांचो गोठो मोडिल्ल्यान आयतारा जालें व्हड आंदोलन. समाज वावुरप्यांसयत गोरक्षकांनी आंदोलनाक दिलो तेंको. संबंधितांचेर करची खर कारवाय आंदोलन करप्यांची मागणी. आयतारा बानोडे वाठारांतली तापली ग्रामसभा. फर्मागुडी येवपी IIT आनी 39 AR ग्रामसभेत घेतलो थाराव. तशेंच वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा. सांगे शेळपे विजेचो खांब बदलतना झारखंडच्या कामगाराक शॉक लागून आयले मरण. जाल्यार 2 जाण आसात गंभीर जखमी. संबंधितांक दितलो मोबदलो. मंत्री सुभाष फळदेसायचे आश्वासन. आणि गोयच्या फामाद सांतांद्रे तळावले वाठारांतले सेंट एनी इगर्जेतले तवशाचे फेस्त भक्तांच्या हाजिरेत मनयले व्हडा उमेदीन. लोकांनी देवाक तवशी भेटोवन केल्यो आंगुण्यो. आता खबरो विस्तारान. RCP भितर अंतर्गत वाद चड खर जाला. पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुराय प्रशासकीय नियंत्रण दवरला. पक्षाचे कागदपत्र, आर्थीक नोंदी, डिजिटल डेटा आणि हेर मालमत्तेचे सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला आणि फुडल्या आदेश येया मेरेन अनधिकृत प्रवेशांचेर बंदी घाल्याचे तांणी स्पष्ट केला. मजगती विरेश बोरकारान खोलकाराच्या आरोपांक जाप दितना खोलकार हो पक्षाचो संस्थापक वांगडी न्हय असो दावो केला. पक्षातले कांय निर्णय योग्य प्रक्रिया करिनासतना घेतात अशी कागाळ संस्थापक वांगड्यांनी आपल्याकडे केल्या उपरांत आपण हे पाऊल उबारले अशें बोरकार हांणी सांगले. लोकांमदी गैरसमज निर्माण करपाक शकता अशी विधानां टाळचे अशें आवाहन विरेशान खोलकाराक केलां. तशेंच बोरकारान अलायन्साचेरूय उलोवप केले. शिमला ग्रामसभेत वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर वातावरण गरम जालें. नियोजित ग्रामसभा वेळार जावंक ना असो आरोप करून थळाव्यांनी खर नाराजगी उक्तायली. माझे घर येवजणे खाला गोंयांत बेकायदेशीर थारायल्ल्या घरांचे नियमितीकरण करपाचो प्रश्न चिमल ग्रामसभेत उबो जालो. मजगती ग्रामसभेत हाजीर आशिल्ल्या थळाव्यांनी आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस फाटल्यान 4 वर्सां ग्रामसभेकडेन दुर्लक्ष करून गांवच्या लोकांचो अपमान केला असो आरोप करून एकमतान थाराव संमत केलो. आमदारांच्या खंयच्याच अधिकृत कार्यावळीत पंचायतीन वांटो घेवचो न्हय असो ग्रामसभेत थळाव्यांनी निर्णय घेत बहिष्कार घालो. पळय आयज जी ग्रामसभा आली अर्जंट ग्रामसभा जी मेन अर्जंट जाल्ली ती 2 महिन्यांनी सरपंचांनी ग्रामसभा घेतलेली आहा. सो ते तितून मेन मुद्दो आलो तो आमचो युनिटी मॉल आणि ते प्रोजेक्ट सायट आहा ती तयार लेखाची ती. तेका लागून आमी दारेर धरले पंचायती की तुमचे कडेन 1.5 कोटी सुमार फंड आहा जो GTDCचो ते तुम्ही यूज कित्याक करिना आणि इतलो टायम तुम्ही कित्याक काडटा. कित्याक आमी कलेक्टर कडेन आंदोलन केले परत जे आमकां बॅटल करची पडटा म्हणून. सो आमी रेजोल्युशन पास केला की बेगीच्या बेगीन इन्स्पेक्शन करपाक जाय म्हणून सरपंचान सांगला. फाल्यां तेंची बोर्ड फोर्टनायट मिटींग आहा, बुधवारा नोटीस काडटले आणि आमी 10 तारखेची डेडलायन दिली. तेच्या भितर जॉयंट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. कित्याक ते स्ट्रक्चर काडटले जाल्यार तेका पयलीं इन्स्पेक्शन करचें पडटा. सेक्शन 82 अंडर नोटीस दिवचें पडटा. नोटीस दितकीर मागीर तुका सोकोस नोटीस काडची पडटा. असो फूल प्रोसेस आसा. सो तो प्रोसेस जातकीरूच आमी ते आमकां एंट्री मेळटली हे करपाक. तेच आदेशाच्यान सरपंचान एक एश्युरन्स दिला की 15 तारखेक थंयसर तो झाडां रावपाक आमकां जो फंड आहा 80,000 तो दिवपाक तो रेडी आसा. तेच्या पयलीं हे जावपाक जाय म्हणून सरपंच अशें एश्युरन्स दिल्ले आसा. आतां सरपंचाचे सरकार आयकतलो काय ना ते दुसरी बाजू आहा. पण आमी सरकाराक आनी BJP सरकाराक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिला की आमचे तळे आमकां जाय. कित्याक 4 तारीख परत एक रिसर्वे जावपाचो आहा आणि तळ्याची जागाची डिमार्केशन आणि ऑनलाईन फिजिकल आणि ऑनलाईन व्हेरिफिकेशन जावपाचें आहा. तर त्याच्या पयलीं जावपाक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिला सरकाराक आमी. तेंचे BJPचे ऑफिसूय थंय येता आणि ते
ते तेजेर मेजरमेंट घेतलेले आहा आणि ते तेंच्यांनी कॅचमेंट एरियान दाखयल्ले आसा. मग तेका आमी ठामपणे सरकाराक चेतावणी दिता की तेजेरूय आमची नजर आसा. जर तुम्ही आमचे कडेन फकाणां करता तर तेजेर आमी पंचायतीक धारेर धरून सगळे तेचे परमिशन्स हे तेवूय तेजेर आमगे तेंचो अभ्यास चालू आसा. फाल्यां रुदल फर्नांडीस जो आमचो आहा MLA आहा जेका लोक थोडे लोक बाबा म्हणटा आनी तेका आमी मोगान रुद्रप्पा म्हणटा, तेजो फाल्यां बर्थडे आहा म्हणून तेका आमी इन्वायट केल्ले. पण लज नासलेले MLA वारंवार आतां 4 वर्सां तरी एकूय दीस ग्रामसभेक येना. कित्याक भिता तें खबर ना. आता 2 किलोमीटर सोडून तो इंदिरानगरान आत्ता येवपाचो आसा आनी सरपंच बेगीन गेलो अशें आमकां न्यूज कळ्ळा म्हणटा. सो तेका हे करपाक सो कोणे तरी इनॉग्रेशन करता कळटा. कितें इनॉग्रेशन करता, कोणाच्या पयशांनी करता, खंयचो रोड करता ते आमकां कांय खबर ना. आणि जी लिस्ट एक आउट जाला सर्क्युलेट जाला 12 कामां तितूंतली चडशीं कामां सांताक्रूज आनी मेर्शे आहा. जेन्ना वोट मागोंक येता जेन्ना कितें करूं तो चिमणालोच दिसता. तो स्पेशली इंदिरानगरान दिसता, शिरेन दिसता, हे सायडीक रिबांदर दिसता. मागीर जेन्ना कामां करपाचें आसता, डेव्हलपमेंट करपाचें आसता तेन्ना ताका चिमोलकार दिसना. आनी चिमोलकार ताका दिसता आनी चिमोलकाराक ग्रांटेड देता. म्हणून आयज चिमोलकारान एक मतान एक ठराव घेतला की चिमोलकार रुदल फर्नांडीसाक बॉयकॉट करतले, तेजे डेव्हलपमेंट बॉयकॉट करतले. आणि चिमला पंचायतीक सांगला तुम्ही ऑफिशियल तेजे जे इनॉग्रेशन काम आहा ते बॉयकॉट करून. आयज ग्रामसभा एकदम बरी जाली. लोकांचे जे प्रपोजल आसले ते आमी आयकले आनी सगळे मान करून घेतले. जे मेन मुद्दो आसलो तो आमचो एक युनिटी मॅनाचो विशय आसलो, बॅरिकेड घातला ती कामाचो विशय आसलो. तेजेर आमी स्पेशल डेट मागिना सांगलें कित्याक की आमी डिपार्टमेंटाक टुरिजम डिपार्टमेंट आसा ताका एक नोटीस करता की जॉयंट डिस्कशन करचें म्हणून. तेजेर जॉयंट आतां बुधवार नोटीस धाडटलो आनी केन्ना डेट घेवन तेका जॉयंट डिस्कशन आमी करपाचो प्रयत्न करतलो सांगलेलें आसा. आणि विलेजर्सांचे हे आशिल्ले की त्या जाग्यार ट्री प्लांटेशन करूया. हय आमी तेवूय आतां कित्याक लागून बजेट धरलेलो आसा. बजेटूय पास जालें आमचें आनी आमी की अमके ट्री प्लांटेशनाक बजेट दिलें आमी बजेट युटिलायज करतले. आमदाराक इन्फॉर्म केलें आनी आमदारान आमकां सांगलेलें आसा की तेजे आयज मामीचो बर्थडे आनी तेजो फाल्यां बर्थडे जे 3 वर्सांच्यान नायको सांगता आयज ताका म्हणजे 22 येयलो म्हणटा ना ते आतां कशें सांगू. आतां आमी तेका जे ग्रामसभेक आहा तेका आमी धाडटात लेटर तेका ते त्या प्रमाणे लेटर केलेलें आसा. पण आतांच लागून आतां फावंडेशन स्टोन आतां येवपाचो आसा. कित्याक म्हाका रावलेलो आसा की तेणी प्रोग्राम केलेलो आसा की अमके जाग्यार जे फावंडेशन स्टोन घालपाचो आसा तर तेणी आतां चिंबेल आणि हे केला म्हणजे एकूच काम चिंबेल कित्याक आयच्या चिंबेल न्हू हे जे आयज तिने उद्घाटन केलं चिंबलाचें केलं तशें चिंबला कामां केलेली आसा ना चिंबला कामां करूंक ना काम केलेली आसा थंय. आनी आयच्या दिसाची जो तेणी शेड्यूल केलेलो आसा की अमके टायमार अमके जातले अमके टायमार करून आयच्या दिसाच्या चिंबला एकूच आसा मेर्शे आनी सांताक्रूज आसा. तेणी ओल्ड सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन तेणी कामां केलेली. आयतारा बांदोड्या वाठारांतल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो. 39A सयत फार्मागुडी येवपी IIT प्रकल्पाक ग्रामसभेत थळाव्यांनी खर विरोध केलो. ह्या प्रस्तावित प्रकल्पाक लागून पुराय वाठार नष्ट जातलो देखून हो प्रकल्प आमकां नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत थळाव्यांनी मांडलो. थळाव्यांचो IIT प्रकल्पाक विरोध आसल्यार पंचायतीचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा अशें पंचायतीच्या वांगड्यांनी सांगलें. तुमचे आमचं पडता तुम्ही आणि आजोबाची सुरेखाणी चांगले जाऊ शकता कायदेशीर पुढे जाऊ शकता आणि मला कायद्याची काय खरी काय खबर ना तो हांव किती सांगू शकता की असेच प्रकार चिमला जायले ना काय आम्ही होता चिमला जायले तो त्यांचे पुढे करेक्ट चालले का त्यांचे पुढे करेक्ट चालले का चिमला प्रोजेक्ट मागे खाली होतो पडलं त्यांना त्यांचे जावच्या पहिलीपासून आमचे जाणटेले थंय ते देवचाराक मानतात आणि आमचे स्पिरिच्युअल स्टॉल थंय आसा. हे स्टॉला कडेन वचपाक आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा. परत हांव सुरेलांचे तुमकां कन्सर्न व्यक्त करून दाखयला. ताजेर हांवें म्हज्या रिप्रेझेंटेशनान जे गांवडीन दादन समाज जे रिप्रेझेंटेशन करता तातून हांवें हो प्रश्न मुद्दामून उल्लेख केल्लो आसा. मुद्दामून हांवें घातिल्लो आसा. कारण खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना खंयचे गांवची रिच्युअल्स जावं जे देव दवसपणां ती उद्वास करपाची खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना.
पळय हात विरोध आशिल्लो तो कटमगाळीच्या संबंदान आशिल्लो, पूण म्हाजें एक मत आसा की फक्त आमी तो कटमगाळीचो जागो तितलो पळोवपाचो जायना, फूल पाठार पळोवपाक जाय, कारण थंय सगळें जें उदक जिरता तेंच आमकां गांवांत येता. सो आमच्या जाणटेल्यांनी कटमगाळ ही केली ती फक्त कटमगाळीचो फक्त तलाव करपाक केली, फूल दोंगरारूच आगनेळी जावची न्ही. भंय आशिल्लो एक लोकांक दोंगरार वचपाकूच. थंय सुद्दां भितर सुद्दां केन्नाय प्रसाद जर दिलो जाल्यार तो भायर हाडून खाताले. आमच्या ल्हानपणांत आमी चप्पल आड्याच्या भायर काडून भितर वताले, कळ्ळें. हें आतां पळय जें कमर्शियलायझेशन जालां पळय तशेंच पयलीं नाशिल्लें. सो एक तो भंय आशिल्लो पळय, तो भंय आसप खूब गरजेचो आशिल्लो, कारण तो पाठार वाचोवपा खातीर. जो विषय तो म्हळ्यार IIT, जो सातत्यान म्हाजे तुमी व्हिडियोज पळयल्या, खुबशे जर्नलाचेरूय बी उलयला की IIT आमकां आमच्या बांदोड्यान नाका, आनी सविस्तर सभेक जे लोक येयले तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकमतान एका ठरावान हो ओपोज दर्शयला. आमी सेक्रेटरीक ते नोंद करपाकूय लायला, आनी DTEन ते सगळे ठराव DTEन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान धाड म्हणून सांगला. सो दुसरो जो मुद्दो आशिल्लो तो GECच्या कॅम्पसान ज्यो बेकायदेशीर बिल्डिंग्स आसा जेचे डॉक्युमेंटेशन आयज मेरेन पंचायती कडेन ना, लायक जशें एक्स सरपंचानूच सांगला तेंचे बॉयज हॉस्टेल, गर्ल्स हॉस्टेल, तुका जी ITIच्या सकयल नवी जी बिल्डिंग बांदल्या ऑटोमोबायल्साची ती बिल्डिंगेचे डॉक्युमेंटेशन आमच्या पंचायतीन येना. जर तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक प्रश्न आनी तोच ठराव आमी ग्रामसभेक बरोवन घेतला, जर सरकार आपल्या जाग्याचेर आपली जागा म्हणून जर आपली मनमानी करून पंचायतीक जे लोकल बॉडीज कन्सर्न करिनासतना जाय ते कन्स्ट्रक्शन जर करतात जाल्यार फाल्यां सकाळी अशे जर लोक केन्नाय आपल्या जाग्याचेर कितेंय कन्स्ट्रक्शन केलें जाल्यार खंयच्याच न्याय कायद्यान तेजेर एक्शन घेवची न्ही. एक सरकाराक सांगपाचो उद्देश इतलोच, कित्याक जर तुम्ही तुमच्या जाग्याचेर कसलेय प्रोजेक्ट कितेंय हाडून जर थापतात जाल्यार कोणालो पर्सनल जागो आसा ते पर्सनल जाग्याचेरूय कोणीय करता तेका सरकारान आडयचें न्ही. बांदोडीचे एक्झॅक्टली माथ्यार आसा. फाल्यां सकाळी हे सगळे वेस्ट दोंगरार जिरून हे सगळे आमी बांयचे थ्रू जावं झऱ्याचे थ्रू आमी खावपाचे. हो सरकारान पयलीं विचार करपाक जाय, हो सरकारान पयलीं विचार करपाक जाय, हाचेर सरकारान अभ्यास करपाक जाय आनी ताचे नंतर एक्वायर करपाक जाय. आयतारा गोंयच्या फामाद सांत तळावले वाठारांतले सेंट एनी इगर्जेतले तवशाचे फेस्त लोकांच्या उपस्थितीत व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. ह्या फेस्ताचे खाशेलेपण म्हळ्यार पुराय गोंयचे लोक देवाक तवशी भेटोवन आपल्यो आंगवण्यो करतात. पळयात फेस्ताचे कांय उमेदीचे खीण. पयले सगळ्यांक विश करता हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट एन. हिंगासर जायतोच लोक येता हिंगासर आमच्या सांताना मायेची सांतान माई आमची पयली एक भुरगीं नासली. जायतो तेंपान ती भुरगीं जाल्यार देवाच्या देव तेंपान ती मागणी करताली आनी मागणी करता आसतना तिका लोक पळयतालो इतली असो मागणी करता. आजुनूय ते भुरगें ना म्हणून आनी लोक ती खेळटालो उपरांत जायते जाबार उपरांत खेळटालो भुरगीं ना म्हणून ती. पूण देवाचो गुरदेव जाणा आनी देवान ती मारिया जल्माक दिली हाडून दिली आनी ही जावन आसा जेजूची मारिया म्हणटा ती जेजूची माय आनी तशीच जेजूची आजी. सो सेंट एनाक आमचे उपकार जायते लोकांक मेवलेले आसा आनी ह्या लोक जायतो हजारांनीच लोक येतात. पयले सुवातेर आतां आमी सांतान सायबिणीक तवशे भेटयतात. हे तवशे आमी भेटयतात कित्याक भुरगीं कोण ना तांकां आमी तवशे भेटून आपल्या भुरग्याचे देणे मागतात. हो फेथ आमचो बाबाट जायत्या लोकांक आसा म्हणून सगळ्या धर्माचो लोक येतात. दुसरे आमी स्पून दितात चेडे आपणा इतकोरी सांगाती मेळपाक. तशेंच चेडू उडीद दाळ म्हणून दितात. ह्या हो फेथ बाबाटान मागून जावं सांगाती ओ सांगातीन चेड्या वा चेडवाक मेवलेली आसा हिंगासर आनी हेच बाबाटान जायतोच लोक आयज येयल्लो आसा. सो अशे तरेन आमचे फेस्ताचे जायते दीस आमी लागता आमकां तयारी करपाक आनी आयज जावन आसा शिकी तो दीस पावलो सांतानाचो. मॅडम आनीक म्हणल्यार बँगल्सूय भेटयतात. बँगल्सचो तो इम्पोर्टन्स कितें जेन्ना भेटयता तेन्ना? बँगल
तशें पयलीं फादरानूय सांगलां बँगल्स आमी दिता चेडूं दिता आपल्याक एक सांगाती मेळोंक तशेंच जेन्ना काजारी जिविताक वायट येता बाबा ती दुयेंत पडटा कोण दुयेंत पडटा तेन्ना आमी हो चेडो भेटयता आपणाक बरें हेल्थ गूड हेल्थ मेवल्या पुरो आपल्याच्या घोवाक अशें ताका लागून एक चेडो भेटयता काजारी जिविताक खूब जाण तवशे भेटयता ते कितें म्हणून एक्झॅक्टली कशें भेटप कितें प्रोसिजर इट्स अ सिंबल ते तवशे घेवन आमी त्या 7 पानां माई कडेन मागतात आमकां भुरग्याच्या देगान सो इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन अशें 2 तवशीं आमी ती दिता एक आमी घेवन वयता आनी ते आमी मागपाचें तेन्ना देव तुका विथ फेथ एक भुरगें दिता पावो दिता मॅडम तुमकां तेन्नाचेर खूब आवड कित्याक लागून आवड सगळ्यांक जाता बिकॉज ती मारयेची माय तशी जेजूची माय म्हाका म्हाजो पावाट म्हणजे म्हाका सदांच हिका पावाट आसा आनी हांव पयलीं येयलें तेन्ना हिंसर सामकें 2000 येयलेलें हिंसर हांव म्हाज्या आंटीन हाडलेलें म्हाका हिंसर आनी तेच आमच्या नको जालें सांतान गांव आसा म्हणून हिंसर सो तिणी म्हाका हाडलेलें हिंसर आनी देवान म्हाका दुसऱ्या वर्सा हांगा प्रपोजल घेवन हांव हिंगा काजार जालें सो म्हाका 26 इयर्स जालीं सेंट जॉनाच्या आनी हांव रावता हिंसर सेंट जॉनाच्या फुडल्यानूच घर म्हाजें आमी बी सगळं घालता हे तवशाचे फेस्त तुमी तवशे कित्याक लागून आंगोणेची लोकांक भुरगीं मागता लोक हिंगा येता सगळी खंयचो लोक येता न्हू मागण्यांक तवशी दिवपाक तवशीं दिता हय सायबिणीन दिवपाक सायबिणीक दिता पळय तिच्या हांगान हा भुरग्यां थंय लोकूय मागता आनी तुमी कितली वर्सां जाली हिंगा सुरत आमी हांगाच न्हू आमकां जालीं 40 वर्सां माय सगळे येता हय साखळीतल्या रवींद्र भवनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मन की बात कार्यावळीचा 136वा भाग मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नागरिकां वांगडा आयकलो. प्रधानमंत्र्यान कारगिलाच्या धाडसी सैनिकांक श्रद्धांजली दिली आणि भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातली प्रगती, लोकांचो सहभाग, नवनिर्माण आणि विकसित भारत 2047 हे संकल्पनेचेर भर दिलो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत हांणी ह्या कार्यावळींतल्यान राष्ट्र निर्मितीचो सकारात्मक संदेश मेळ्ळा अशें सांगलें. सांगेवाडे वाठारांतल्या पीएम सरकारी हायस्कुलाच्या खेळा मैदानाची सामकी चवथिकाय जाल्या. पुराय मैदानाक व्हड बेग गेल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. सरकारान बेगोबेग हो प्रश्न तडीक लावन लोकांक ताकाय दिवची अशी मागणी निवृत्त अधिकारी सत्यवानान केल्या. आज आमी हांगा वाड्यार प्लेग्रावंडार येयल्ले आसा. कांय लोकांच्या विनंतीक लागून आमी आज हांगा येयल्ले आसा. खूब ही जी क्रॅक्स इतली डेवलप जाल्ली आसा ह्या ग्रावंडाक आनी ती भुरग्यांक खेळटा आसतना एकदम धोकादायक जाल्ली आसा. म्हजी खेळा खात्या कडेन तशेंच सरकारा कडेन विनंती आसा ह्यो क्रॅक्स जाता तितले बेगीन हो ग्रावंड जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्ट करचो आनी जाता तितले बेगीन हे क्रॅक्स फिलअप करचे सो दॅट आमच्या भुरग्यांक कांय दुखापत मोठी दुखापत जावची ना. तशेंच हांगचे स्थानीक रहिवासी तरी तशेंच पेरंट्सांनी ह्यो इश्यू ऑलरेडी सरकारा कडेन पावयल्ले कडेन आसा. आमकां कळटा प्रमाणे पूण तरी आसतना आज पर्यंत तेजेर कांयच एक्शन घेवना. हें तितले बेगीन सरकारान करचें अशें हांव विनंती करतां. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीचो अखंड भजनी सप्तक व्हडा दबाशार आनी व्हडा उमेदीन मनयलो. विठ्ठलाच्या नावाचो गजर करीत आयतारा दनपारा ह्या सप्तकाची सांगता जाली. ह्या भजनी सप्तकात बायलां लेगीत उमेदीन वांटेकार जाल्लीं. दर वर्सा परंपरेप्रमाण श्री शांतादुर्गा देवळात ग्रामस्थ गांवकार मंडळा वतीन आषाढी एकादस व्हडा उमेदीन मनयतात. शेनवारा दनपारा आषाढी एकादशी दिसा भजनी सप्ताक सुरवात जाल्ली. भजनी सप्ता निमतान श्री शांतादुर्गा देवी सामकार केळीच्या गाभ्यापासून तयार केल्ली मखर सजावट भाविकांचे आकर्षण थारिल्ले. देवी सामकार केल्ली मखर सजावट पळोवन भाविकांनी अजाप उक्तायले. देवी शांतादुर्गेक नमन करून तशेंच हे रवणाक पंचदान देवदेवतांक नमन करून आयचो आषाढी उत्सव आहा तो आषाढी एकादशी उत्सव वार्षिक पद्दती प्रमाणे हांगा शांतादुर्गा देवस्थानामध्ये साजरो केलो वयता. हो उत्सव आसा तो आषाढी म्हयन्यान 3 दीस
अनुष्ठान समर्थन ब्राह्मण पुजारी 4 चौगुले ग्रामस्थ आवर्जून करतात. तशेंच चारय सीमे पंचायत देवदेवतांक सीमा थारयता. तशेंच आषाढी उत्सव आहा तो काल हो आषाढी उत्सव 4 चौगुले ग्रामस्थ गावकार तशें ब्राह्मण पुजारी सकाळी 12:30 समय प्रज्वलित करून देवीचो शांतादेवीचो नाम स्मरण तशेंच विठ्ठलाचो गजर घेवन हो चालू केलो वयता. तशेंच महिला भजनी मंडळ आनी खुबशे भाग घेता कलाकार. तशेंच श्री शांताळ रवणाथ दिंडी पथक हेंचो भजनी मंडळाचो ते साथ घेता. तशेंच हो उत्सव आसा तो सप्ताक आमचो 24 वरां सप्ताक आसता. हो सप्ताक कालच्यान 12:30 सुरवात जावन आयज सकाळ पर्यंत आतां 12:30 समाप्ती करता. तशेंच 4 चौगुले समाप्ती करतना समय 5 प्रदक्षिणा मारून देवळाक 5 प्रदक्षिणा मारून दिंडी गजर घालून हो उत्सवाचो साजरा केलो वयता. तशेंच साजरा करून ब्राह्मण पुजारी 4 चौगुल्यांक सांगणे घालून हो उत्सवाची सांगता जाता. एकादशी संपली आषाढी एकादशी दिसा 12 आमी सुरवात करता. 12 सुरवात करून मागीर रातभर तुका 9 सांगता. रातभर तुका आमचो एक ग्रूप आसता. तो सुरवातेचे पद्दतीन 1-2 वरां तुका आमी वांटून घेतलेले आहा. ती वांटून घेतलेले आमी सगळे उरलेले सगळे आमचे ग्रामस्थ गांवकार आहा रातचे सगळे ते करता. भुरगे भजन सगळे ते भुरगे करता आनी बऱ्या पैकी आनी ते मिटींग करता. आनी आयज दुसरे दिसा दनपारां एका तुका ती सांगता जाता. सांगता गाळांनी घालून ती पद्दत ती आसा ती करून ती गाळांनी घालून मागीर 5 प्रदक्षिणा घालता देवाच्या भोवती आनी थंयसून मागीर सांगता जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा सकाळी बेताळबाटी सनसेट दर्यावेर एक ल्हानशी नुस्तेमारी बोट उमटली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बोटीत 11 जाण आशिल्ले. ही घडणूक घडटाच दृश्टी लायफ गार्डान धाव घेवन 11 जाणांक सुखरूप वाटायले. तातूंतल्या एका स्वास घेवपाक अडचण आयिल्ल्यान ताका जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला. वॉटर पंप फेल जाल्ल्यान ही बोट बुडली अशें कळटा. ही घडणूक आयतारा सकाळी 11:30 वरांच्या सुमाराक घडली. निचाल कमरा फिशरमॅन बुडोर म्हणून फिशरमॅन बुडोर म्हणल्यार मागीर आनी एकटे फिशरमॅनान म्हाका फोन मारलो. ते भणी बा आपय बेगीन तेंगे पांच बुडोर म्हणून मागीर हांव थिंग वयतकच मनशां म्हणटा काडले वयर मनशां सारवार केले सगळे जाल्यार मनशां सारवार करती आतां तिचो माजट सो नानू रिसोर्टाक पावले बेतालबाती पावल्या. उदकाचे हांवत काडपा मेळना न्हू ड्राफ्ट चड ड्राफ्ट जाल्यार काडपा मेळना. ताका लागून ते हिंग पावले आनी आतां तें दवर ट्राय कोताय काडपाक. कितले मनीस आशिल्ले 10 वर 11 जाण जाले दिसता मनीस सेफ जाले. एकले हॉस्पिटलान व्हेला बेगल्याक हॉस्पिटल हो गया दरिया में मटर बंद हो गया और बाद में आषाढ़ी आया तो पलटी कर दिया. बाद में तुम गिर गया. कितना लोग था? 11. किसको चोट भी लगाए? एक आदमी को चोट लगा. चोट लगाए. तुम अच्छे तरह से सब लोग 10 लोग. आज सकाळी माजोड्डा ते सनसेट बीच हारी मदीं एक बोट जी नुस्त्याक गेल्ली ती बोट पडतली आनी तातूंत जे नुस्तें आशिल्ले ते पडटले तातूंतले 11 जाण मनीस आशिल्ले ते बुडले. त्याच बरोबर जाळे जे आशिल्ले नुस्त्याचे तेय दर्याक व्हांवन गेले. आनीक ताचे नंतर लायफ गार्डान जे आशिल्ले दृश्टीचे लायफ गार्ड तांणी 2 जेस्कीन वचून हे 11 जाणांक रेस्क्यू केले. सद्याक म्हायती मेळटे प्रमाणे 11तले सगळे बरे आसात. तांकां 108 हांगा हाडून ट्रिटमेंट केलो आनी ताचे नंतर तांकां एकटो जाणें सफोकेशनाची ताका सफोकेशन जाता श्वास घेवपाक ब्रिथिंगाक त्रास जाता ताका लागून ताका सद्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो आसा. सगळे जे बाकीचे क्रू आशिल्ले तितले जाणांक सेफली रेस्क्यू केल्ले आसा. एकल्याक जो त्रास जातालो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो आसा. ही बोट पडपाचे फाटल्यान वर्टन जावपाचें कारण म्हणजे ताचो जो मोटर आशिल्लो सिंगल मोटराची बोट तो मोटर फेल जालो तडेक पावपाक आनी ताका लागून ही बोट पडली. सद्या ही बोट बेतलबाटी बिचा कडेन पाविल्ली आसा. आनीक हांगा कोस्टल पुलीस त्याच बरोबर कोलवा पुलीस आनी बाकीचे स्टाफ आनी लोकल्स मेळून ही बोट भायर काडपाची ट्राय करतात. बोट भायर काडपाक ऑलमोस्ट बोट तांकां लागिल्ली आसा. ती माजोड्डेच्यान व्हांवन कुसडीचेर सद्याक बेतलबाटी पाविल्ली आसा. पुलिसान सांगले ते प्रमाणे सगळे सेफ आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी.
सांगे शेळपे कंत्राटावरवीं वीज खांब बदलपाचें काम करतना अस्कीत उच्च दाबाच्या वीज लायनी खांब्याचो स्पर्श जाल्ल्यान झारखंडांतल्या 23 वर्साच्या मनोज सिंग ह्या कामगाराक शॉक लागून जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार हेर दोग कामगार शॉक लागिल्ल्यान गंभीर जखमी जाले. सध्या ह्या दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून संबंधितांचेर खर कारवाय करची आनी मयत मनोज सिंगाचे फॅमिलीक मोबदलो दितल्याचें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसायन दिलें. काल एक प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे आमच्या इलेक्ट्रिसिटीची एक लायन ड्रॉ करताले आणि ताजे खातीर पोल इरेक्शन एक काम आशिल्लें. म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे हांवें जेन्ना डिपार्टमेंटाक विचारलें तेन्ना हो इन्सिडेंट असो की एक कॉन्ट्रॅक्टर तातूंत भितर रेज करतालो आणि तातूंत भितर एक मदल्या काळान भितर सादारण ते म्हाका दिसता 3:30 सुमार 3:30 ते 4 ह्या दरम्यान जेन्ना ताणी पोल वयर काडटा आसतना एक हाय टेन्शन वयल्यान वताली, त्या हाय टेन्शनाक ताचो तो टच जालो. सो ताजेर ती प्रिकॉशन्स ताणी घेतले ना. आनीक ह्या हातूंत भितर जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्टर काम एक्झिक्यूट करतात तेन्ना ताणी एक हें घेवपाक जाय, एन्श्युअर करपाक जाय की ती लायन आसा ती लायव्ह आसा काय ऑफ आसा ती. म्हणून आमकां दिसता की अशें निग्लेजन्स जावपाक जायना आनी अशें हें जावपाक जायना. तें खंयचें आसूं न्ही. म्हाका कळपाक आयलां की तो नॉन गोवन आशिल्लो. झारखंडांतल्यान कांय लेबर हाडिल्ले आनी त्या पोल इरेक्शनान भितर तांकां डिप्लॉय केले. पूण एक अत्यंत दुखद अशी घटना आसा. ह्युमन लायफ्स अशें निश्काळजीपणा खातीर हें जावपाक जायना. म्हणून हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात पोलिसांक. हांवें काल राती फोन करून सांगलें की जें कितें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आसा कशें आसा ताजी इन्क्वायरी करात. आनी आमी पळयतात की कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यानी म्हाका मेळ्ळां कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यानी तांच्या फॅमिली कितें भरपाई जावपाक जाय डिपार्टमेंटान कितें करताले आमी पळयतले. आनीक जाणें करून तांच्या फॅमिलीक लॉस जे जाल्ले आसा ते खूब लॉस जाला. यू कॅनॉट कॉम्पेन्सेट इट अशा पयशांनी जायना. पूण तरी आसतना तांच्या फॅमिलीच्या म्हणजे बाकीच्या एक करता करविता भुरगो तातूंतल्यान ना जाता तेन्ना कितें तरी करपाक जाय म्हणून आमी प्रयत्न करताले. एक म्हणजे सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय. आनी पयलीं जशें इन्सिडंट जाताले आतां खुबशे प्रमाणान सेफ्टी मेजर्स घेतले आसा. हो निवळ निश्काळजीपणा आसा. आमी म्हणटात जे काम करता ताणें तुवें एन्श्युअर करपाक जाय की ती लायव्ह वायर आसा काय ना. पयलीं म्हणजे जे काम करताले तांची एक जबाबदारी आसा की ती जेन्ना तुमचे कडेन ऑफिशियली हें नासतना अशें इरेक्शन करप हें बरोबर न्ही. कोणी जर मदीं लायट ऑन करून जर हें जालें पण ती सकाळच्यान जी हें लायव्ह हें आशिल्ली ताणें दुसरेय पोल तशेंच इरेक्ट केले आनी हो पोल ऑन म्हणजे ताका त्या लायटीक लागलो म्हणून कोणाक जबाबदार धरपाचें ते पुलीस डिपार्टमेंट आनी ताजी इन्क्वायरी ताचे इंजिनियर्स आहा ते ठरयतले. हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक कारण ताजे नंतर ऑफिशियली म्हाका डिपार्टमेंटा कडच्यानय कोणी कनेक्ट केलो ना किंवा तो कॉन्ट्रॅक्टरय आयलो ना. म्हाका जेन्ना बातमी कळ्ळी तेन्ना हांवें पुलिसांक सांगिल्लें आसा आनी डिपार्टमेंटाक कळीत केल्लें आसा की तुमी ताजे इन्क्वायरी करची आनी दोशीचेर कारवाई करची. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय
सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो